राज्यात धार्मिक थळांची विटंबना करतल्या संशयित आरोपी फ्रांसिस परेराक शुक्रारा राती पुलिशेन अटक केल्ल्या खातीर गोय पुलिशेक मंत्री विजय सरदेसाईन परबी भेटयल्या। तशेंच गोय पुलीस ही केस सोडोवपाक सक्षम आसा म्हण जे आपणे वक्तव्य केल्ले ते गोय पुलिशेन सिद्ध करून दाखयला म्हण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाई उलयला। आरडीएक्स गो ब्युरो रिपोर्ट। म्हजो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आहा। हांव सदां म्हणटालो की गोंयचे पुलिसूच ही केस क्रॅक करूंक शकता। आज सिद्ध जाल्लें आहा की गोंयचे पुलिसाचेर जो विश्वास आमच्या सरकाराचो आशिल्लो ती वस्त हांवें उलयली ती बाब मनोहर पर्रीकारानूय रिपीट केली। अशें दिसता की गोंयचे पुलिसूच हें करूंक शकले। केस डिफिकल्ट जाल्ली, सगळ्या गोंयाक हालोवपाची अशी केस आशिल्ली। एक मनीस सगळ्या गोंयाक नाचयतालो, ते मनशाक ताणें धरलो, एक मेटिक्युलस इन्वेस्टिगेशन केलें, गोंयचे पुलिसाक परबी दिवपाकूच जाय। जे मनीस इनवॉल्व जाल्ले केस क्रॅक करपाक ताका रिवॉर्ड करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। म्हाका फुडें दिसता की गोंयकारपण जर राखतलो जाल्यार गोंयकारूच राखूंक शकता। आज गोंयचो पुलीस दाखोवन दिल्लें आहा गोंयच्या पुलिसांक की तो खरो गोंयकार। हें जें कितें चलतालें तें गोंयकारपणाक फूट हाडपा खातीर आशिल्लें। एकमेकांचेर सगळ्यांचेर लोक डावट घेवपाचे, क्रिस्तांव लोक हिंदूंचेर डावट घेवपाचे, हिंदू लोक क्रिस्तांवांचेर घेवपाचे, मुसलमान दोगांयचेरूय घेवपाचे, हें सगळें अशें जावपाचें। ताणें सगळ्यांचे टोम मोडिल्ले आहा, कब्रस्तानांत वचून टोम फोडिल्ले आहा, हिंदूंची तुळश्यो फोडिल्ल्यो आहा, क्रिस्तांव लोकांचे पुलीस फोडले, ग्रेव्स वचून डेसिक्रेट केले। आदलो मंत्री टोनी फेर्नांडीस ताची ग्रेव कुडचड्यार ती फोडली। बांदोडकराच्या टायमार मंत्री आशिल्लो, तो केन्नाच भायर पडिल्लो एक्सिडेंटान, ताची पसून ग्रेव ताणी डेसिक्रेट केली। आनी तो सारको क्लियर सांगता ते कित्याक केलें, कशा खातीर केलें आनी कसो ताची मोडस ऑपरेंडी आशिल्ली, सगळें आमी आयकलें। आज क्लियर अशें दिसता, इवन पॉलिटिकल ताजे जे व्यूज कितें आहले, आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून हांवें सगळें उलोवप सारकें जायना, पूण आमी तेजें हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान आयकल्लें आहा निलेश काब्रालाच्या बर्थडे दिसा फुडें ग्रेव्स डिसेक्रेट केल्यो। कित्याक केल्यो त्यो पसून ताका कारण आहा, पुलीस करूं ना ताणें। 2 दीस पयलीं निलेश काब्रालान तांच्या फॅमिली मेंबराकूच आदार केल्लो आहा। इतलें सगळें करून ताणें ताजे दिसा हें केलें। सो एक बेजिकली अनसाउंड मायंड but working to a plan. So there is a concept in English called method behind madness. This is madness, but there was a method behind the madness. शिवाजीच्या पुतळ्याचेर पसून ताणें अटॅम्प्ट केलो,